येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. वास्कोच्या चिखली उपजिल्लो हॉस्पिटलात नर्सी, दोतर आणि टेक्निशियनांचो उणाव. दोतर कमी, पेशंट चढ अशी जावन रावल्या अवतिकाय. जाणट्या पेशंटांचे चल्ल्यात हाल, लोकांनी उक्तायल्या तिडक. राष्ट्रीय सर्फिंग सर्तीत गोयच्या शुगर शांती बनारसेन बायलांच्या गटात जिखले रुप्या पदक. 9 ते 11 ऑगस्ट मजगतीत तमिळनाडूत जाली सर्त. चवथ पावल्या लागी, कुशळ कारागिरांच्या हात मळपाक लागल्यात माती. कुशळटायेन भोंवपाक लागल्यात मुर्तीकारांचे ब्रश. मूर्ती निर्माण न्हय फकत जोडपाचे साधन, सृजनताय सोदता मनाचे समाधान. करूया सफर गणपती चित्रशाळेंची. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्कोच्या चिखली उपजिल्लो हॉस्पिटलात दोतर, नर्सी आणि टेक्निशियनांचो खूबच उणाव आसा. दोतर कमी, पेशंट चढ, देखून 4-4 वरांची प्रतीक्षा अशी अवतिकाय सद्याक आसा. जाणट्या पेशंटांचे हाल चल्ल्यात, लोक तिडक उक्तायतात. हॉस्पिटलाक गरजेचे दोतर, नर्सी, टेक्निशियन उपलब्ध करून दिवचे, इतलीच चिखलेकारांची अपेक्षा. चिखलेचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरवातेक 120 खाटींचे जावपाचे आसले, तरी आयज फकत 60 कोटी थंय आसात. ओपीडीत सुद्धा 400 ते 500 दुयेंती येतात. तातूंत 30 ते 40 दुयेंती डेंग्यूचे, 70 ते 80 दुयेंती जखमी अवस्थेत उपचारांक लागून येतात. पूण इतल्या दुयेंतींक वा अपघातींचेर उपचार करतले, देखभाल करतले जाल्यार तितले दोतोर आनी स्टाफ अजून ह्या हॉस्पिटलाक उपलब्ध जाल्ले नात. रजिस्ट्रेशन, रक्ताची तपासणी, दोतोर, वखदां कावंटरार दिसपट्टे शेकड्यांनी लोक तिश्तत उबे राविल्ले दिश्टे पडटात. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो जुजे फिलीप कितें म्हणटा पळयात. दुसरें हॉस्पिटल बांदला जे प्रॉपर जाय ते भशेन टेक्निशियन एंड प्रॉपर डॉक्टर हांगा ना. हांवें चोयलां डॉक्टराक, जो अनिल डॉक्टर, आयज आतांच वचून हांव ताका मेवलां. पूण हे चोवपा वचत जाल्यार डॉक्टर कितें करतलो. ह्या गव्हर्मेंटान जेन्ना इतले पेशंट हांगा येता, चॅक करपा येता, हांवें चोयलां ते भशेन गर्दी पडल्या. सिनियर सिटीजन जे जाणटे मनीस येता ह्या हॉस्पिटलान ते तर चॅकिंगाक देखून येता, तांकां सेपरेट देखून क्यू ना, सेपरेट हे ना. हे कितें चल्लां ह्या हॉस्पिटलान. लोकप्रतिनिधी ह्या नात्यान फिलीप हॉस्पिटलांत भोवलो, दोतोराक मेळ्ळो आनी पेशंटांचे हालय पळयले. हाल जातले ज्या जाणट्यांचो ताणें उल्लेख केला त्या जाणटे दुयेंतीचे म्हणणें आयकुया. आमचे पळय सध्या आमी ओपीडीक आमी ना म्हणल्यार वर थंय रावले. थंय रावन हांगा आयले जाल्यार हांगा सिनियर सिटीजनाक सेपरेट लायन ना आनी हांगा लायनीक आमी रावले. आतां हांगा अर्द वर मायज जाल्यार आनी तरी जावन हांगा स्टाफ कमी आहा हेंचे आनी आमकां हाल जाता हांगा. आनी दुसरो म्हणल्यार हांगा फॅन ना, गरमी जाता. मातशें गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालपाचें. डॉक्टर्स कितकेशे दिसले तुमकां हांगा? डॉक्टर आसा पूण एकूच डॉक्टर आसा आनी पेशंट हांगा 100 वयर पेशंट आसा जाल्यार हांगा डॉक्टराची खूब कमतरता आसा. त्या खातीर गव्हर्मेंटान हांगा डॉक्टर वाडोवपाचे, बाकी स्टाफूय वाडोवपाचे, स्टाफूय वाडोवपाचो, सेक्युरिटी कमी हांगा, सो लोकांची खूब हाल जाता. ह्या हॉस्पिटलांत सद्याक 7 दोतोर आसात. शेकड्यांनी पेशंटा खातीर ते उणेच हें हुमरसकारांनी मान्य केलें. स्टाफ उणो आशिल्ल्यान 60 बेडीच वापरात येतात. डेंग्यूचे पेशंट तातूंत भर घालपाक लागल्यात अशें ताणें सांगलें आनी ताचेर भलायकी मंत्र्यान कितें उपाय सांगलो तोवूय आयकात. सद्या आमी 60 बेड्स फंक्शनल दवरलेले आसा एज पर द स्टाफ अवेलेबिलिटी. पेशंट डेंग्यू केसीस खूब येवपाक लागलेले आसात. जवळ जवळ 20 तरी 12 ते 20 लोक एडमिशनाकूच येतात. त्या भायर 25 लोक पॉझिटिव्ह जातात सस्पेक्टेड डेंग्यूज आनी त्या खातीर एडमिशनाचेर तांचे भरपूर भर पडलेली आसा. सांगला तांकां की ते फॉगिंग आनी इतर काही गोष्टीचे प्रिव्हेंशन करूंक जाय. प्लस वी विल टेक द म्युनिसिपालिटी ऑन बोर्ड because the municipality actually it comes under the purview of the municipality to do all these. Any additional beds will be put up there for the open space available there. They are saying there are shortage of beds now. We can't overflow the beds, no, beyond a point. Capacity of the hospital is X. You cannot go, but during COVID we have gone beyond that also. We'll see how to manage it. I'll take a review. 120 बेडेड चिकालीम हॉस्पिटल हे जानेवारीन 2019 इनॉग्रेट केल्ले, पूण हे आतां फक्त 60 बेडेड फंक्शनल हा. आनी हेचें कारण म्हटल्यार हांगा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ आनी नर्सीस
आणि हांगा पर डे 400 ते 500 OPD लोक येतात. तशेंच दिसाक 70 to 80 लोक हे कॅज्युअलिटीन येतात आणि हेंकां कॅटर करपा खातीर हेंकां जो जाय तो स्टाफ जाय आसता तो हांगा मेळना, म्हणून लोकांक खूबच त्रास जातात. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. चवथ गोंयांतलो एक म्हत्वाचो उत्सव आसलो तरी ह्या उत्सवा निमतान कारागिरी आनी कलाकारी वाडत वता हेवूय तितलेच खरें. गणेश मुर्ती करपी कुशळ कारागिरांचे ब्रश आनी रंगयाळे हात ह्या दिसांनी व्यस्त आसात. पूण चवथ हो उमेदीचो सण आशिल्ल्यान गणेश मुर्ती करपा कडेन जोडपाचें साधन म्हणून पळयनासतना सृजनांतलें समाधान म्हणून पळोवपी मुर्तीकाराय गोंयांत आसात. करुया सफर तांचे चित्रशाळेंची. हो फातोड्डेचो मुर्तीकार तुळशीदास नायक. पिराय 80 वर्सां. माती हातात घेवपाची उमेद बाळगून अजूनय वावर करता. फातोड्डे मडगांव वाठारांत फामाद. ताची सगळी फामील ताका मजत करता हाचो ताका केदो अभिमान. ताचेकय अभिमानान तो सांगता, पॉप्युलर हायस्कूल, कोंकणी भवन, महिला नूतन विद्यालय, कोंकणी भाशा मंडळ, जोझफ हायस्कुलाची भुरगीं अष्टमी आदी आनी अष्टमी उपरांत येवन मुर्तींचे बारकायेन निरीक्षण करतात. ते खीण म्हजे खातीर खूबच रंगयाळे. आयकुया ताचें विश्व ताच्याच तोंडांतल्यान. हांव आतां 80 वर्साचेर पावलो तरी पूण माती हातान घेवपाची उमेद म्हजी अजून गेली ना. अजुनूय हांव माती घेता हातान घेवन. कोणाच्या हौशेपोटी कोणाची मुर्ती करपाक जाय तर जाय ती हांव पुरी करता. ही एक त्या श्री गणेशाची कृपा आनी म्हज्या वाड वडिलांचो आशिर्वाद आनी येतले वतल्याचो म्हणजे पारंपारीक हातून मुर्ती व्हरतात तांचो हो आशिर्वाद म्हणून ही पावलां फुडें मारतात. ह्या भितर आतां म्हातारपण जाल्ल्या कारणान म्हगेलें कितें जालां, म्हजे भुरगे आतां म्हाका साथ दितात. दोग जाण चले म्हगेले फायन आर्ट्स केल्ले आसात. प्रितम नायक, प्रवीण नायक हे हांगा म्हजे चित्रशाळेन हे म्हणजे आधार स्तंभ म्हणून म्हणजे फाटल्यान बाबा हे चलयतले म्हणून एक म्हाका हे आले आनी ते आतां सगळे हे फक्त मुर्तीचें काम मातयेचें म्हजे कडेन आसा. रोजगारी बंद जाल्या, महागाई तर वाडत आसा. म्हाका हें ना तरी आसतना म्हजी चित्रशाळेन म्हजे भुरगे वावुरतात. म्हजे हे नात्र म्हाका हात दिता. म्हजो जांवय विठ्ठल नायक म्हाका येता. म्हजी धूव प्रशिला म्हाका आदार दिता. एकली चली ती आदार दिता. नात्र म्हाका आदार दितात. म्हणून हें म्हाका चलोवपाक कांयच हें जायना. म्हारगाई लक्षांत घेवन गेल्ल्या वर्साक हांवें आनी म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका तेंच सांगिल्लें. तें म्हाका प्रतिसाद बरो मेळ्ळो. म्हारगाई जरी वाडली जायत तर आमी मुर्तीच्या किमतीन वाड करूं ना आनी अंदूय करचें ना हो आमचो सामको ठाम निश्चय आसा. जाल्यार कुडचिरे दिवचलचो मुर्तीकार सदा गांवकार वाडत चलिल्ले म्हारगायेन आनी आतां कोरोनान करून सोडिल्ले अवतिकायेचेर उजवाड घालता. मुर्तीकार माती मळटात पूण म्हारगाय वाडिल्ल्यान काळीज पिळवटून लुकसाण सोशीत परवडपी दरात मुर्ती दिवची पडटा. चित्रकार मुर्तीकारांक कशे कठीण दीस येवपाक लागले ताची व्यथाच तो सांगता. आयकात. पेंट आमकां महाराष्ट्रान हाडचो पडटा. हांगा गोंयांत खंय मेळना. त्या खातीर तुमकां हाडूंक मेळ्ळो तो मेळटा म्हणजे कितें जाता थंय गेटीर 300 रुपया वडोवचे पडटा चेकींग. ते कितें करता नेगेटीव रिपोर्ट मागता ना सोडिना. ओके ओके ओके. हांवें फाटीं गेलो 2 फावटी वॅक्सिनाचें हें गेलें स्लीप. तें वॅक्सिन नाका म्हणलें तूं चेक कर आनी नेगेटीव रिपोर्ट हाड अशें करता. म्हणजे हेच्या खातीर तुमकां कोरोना खातीर खुबसो त्रास जालो. त्रास म्हणजे पेंट चडशे आमकां कितें आमचें हें सामान जें आहा पळय चडशें महाराष्ट्रान आयटी बिटी आमी खंयसून हाडटा. आमचे सुकवळ आनी खंयसून चड वचपाकच मेळना. आतां हेवटेन भर करून त्रास खूब जाता तशें. न्हू बिचोले बंद जाली. बंद म्हणजे रोखडोच पावस पडलो न्हू. पावस पडले शेतान गाडी वचना. आतां म्हाका म्हाज्यासून 100 रुपयान गुळ हाडचो पडलो. 50 रुपया गुळो मेळटा थंय आनी ट्रान्सपोर्ट हांगा 3000 रुपया. न्ही तुमकां तो सारको मेल बसता हेका खर्च ना तसो मेळ बसना. म्हणजे कितें जाता हांव तर चडशें काम स्वता एकटो करता न्हू. म्हाजे लेबर चड दवरले ना. आतां फुडल्या दिसांनी पेंटिंगाक स्टार्ट केलें ना 2-3 जाण उकल करपाक दवरचेच पडटा. चडशें काम एकटो करता म्हणून मेळ बसता म्हाका तो. आतां साधारण आतां ही मुर्ती आहा साधारण 1.5 फुटाची 2000 मिनिमम 2000 येवंक जाय. म्हणजे हांगा लोकल एरियाक आमकां 2000 तशें मेळना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार.
काय विषय राविल्ल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेवचे नात अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीन तांचो निकाल तयार करतले. गोवा बोर्डान हे विशीं परिपत्रक जारी केला. रेग्युलर विद्यार्थ्यांप्रमाण आमचे अंतर्गत मूल्यमापन जावचें अशें ह्या विद्यार्थ्यांनी मागिल्लें. आता गोवा बोर्डान हे विशीं परिपत्रक काडून 12वी आणि 10वेचे कांय विशय उरिल्ल्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधाराचेर निकाल तयार करतले अशें सांगलां. हे विशीं तांणी संबंधित उच्च माध्यमीक विद्यालयां आणि शाळांकय कळीत केला. That internal assessment marks from each of these higher secondary schools have been called unfailingly by 21st on or before 21st August 2021. हाजो अर्थ असो की 21 ऑगस्टाच्या पयली सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी हायर सेकंडरी स्कुलांनी ह्या भुरग्याचो इंटरनल असेसमेंट करून तांकां त्यांच्या फॉर्मेटा प्रमाणे दिवपाक जाय. त्याच्या नंतर विथिन अ वीक टाइम और मॅक्सिमम 10 days टाइम I am hopeful the board is going to declare the result of these people. Very interesting and very important. आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार जशे 12वेच्या भुरग्यांक जो इंटरनल असेसमेंट करून जो पळय रिपीटराचो रिजल्ट आता डिक्लेअर करतले तसोच तेंच्यांनी ठरयला की एसएससी भुरग्यांचोय करतले म्हणून. दॅट इज वॉट अ सर्क्युलर सेज. कळ्ळें न्ही. सर्क्युलर तुम्ही वाचशात न्ही जाल्यार कळटा. हे आतांचे 11 तारखे म्हणजे कालचे सर्क्युलर हे ते म्हटलां अशें the board shall declare the result of the repeater candidates registered for March-April 2021 SSC and higher secondary examination based on internal assessment scheme as per the circular number 21 dated 1/6/2021 and circular number 29 dated 25/6/2021 for SSC and higher secondary. So both the batches are going to get a large benefit of this revisited decision of the board. आणि हो रिजल्ट डिक्लेअर झाल्यानंतर आणि त्या दुसऱ्या पै त्यांच्यानी दिला and in view of the above, head of institutions concerned are requested to take steps so as to reach marks in option number 1 in Excel file. Option number 1 म्हणजे जे पै इंटरनल असेसमेंट ऑलरेडी जाल्ले आहा ज्याचो मार्क्स त्यांच्यानी 21 तारखेक दिवचो. And marks in option number 2 by 30th August 2021. Option number 2 म्हणजे कशी जे पळय सप्लिमेंटरी एक्झामीक कोण बसतले त्यांचे मार्क्स कितें पळय ते अलॉट करतले ते तेंच्यांनी 30 तारखेच्या भितर तांकां दिवचे हो तेंच्यांनी हे दिला. सो बोर्ड मे announce the result in first phase by taking the internal assessment marks, or they may wait even for the second supplementary examination result घेऊन दोन्ही त्या कंबाईन करून जनरल रिजल्ट और कंपोजिट रिजल्ट डिक्लेअर करतात. In either case, it is for the benefit of the students. Absolutely no difficulty there because they need sufficient time. And on the behalf of all the students present here and who are not even present here, I would like to thank Advocate Suhas Volvoikar, Youth President Yashpal Raikar, Youth Wing Leader Frankie De Mello for taking our problems seriously and making the board understand our situations. I would like to even thank my very own friend Vincent for gathering us all here, and yes, the board, the chairman also for understanding our problems and giving us a choice to make, that is either the exam or the internal assessment scheme. And yes, to the news and the media and the press too for spreading the news so quickly and making the parents and the students understand. Thank you all. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अटल सेतू वयल्यान प्रवास करप्यां खातीर एक म्हत्वाची सुचोवणी आसा. अटल सेतूची एक बाजू 3 म्हयन्यां खातीर बंद दवरल्या. दुरुस्ते खातीर मेर्शे वटेनची ही बाजू बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. देखभालीच्या कामा खातीर ही बाजू 20 नोव्हेंबरा मेरेन बंद दवरतले. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हे विशींचो आदेश काडला. 11 ऑगस्टाच्यान हो भाग बंद दवरला. 11 ऑगस्ट ते 20 नोव्हेंबर अशे एकूण 100 दीस मेर्शे वटेनचो भाग बंद दवरपाचें थारायलां. पुलाचें उरिल्लें काम पुराय जावचें तशेंच कामाक गती मेळची हे खातीर हो निर्णय घेतला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. राष्ट्रीय सर्फिंग सर्तीत गोयच्या शुगर शांती बनारसीन बायलांच्या गटात रुप्या पदक जिखला.
9 ते 11 ऑगस्टा मजगती तमिळनाडूत हे सर्तीचे आयोजन केल्ले. टोकियो ऑलिम्पिकात पहिलीच फावट सर्फिंग सर्तीचो आस्पाव केल्लो. देखून हे सर्तीचे महत्व लक्षात घेऊन सर्फ टफ आणि भारतीय सर्फिंग संघटनेन ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. आल्तपर्वेरे रावपी शुगर बनारसेन अणभवी खेळगड्यांक हारायत रुप्या पदकाचेर नांव कोरलें. हे कामगिरी खातीर प्रशिक्षक एडी रॉड्रिक्सान तिचे कौतुक केलां. शुगर फाटली 3 वर्सां मोर्जेच्या ऑक्टोपस सर्फ स्कुलांतल्यान एडी रॉड्रिक्साच्या मार्गदर्शनाखाला सर्फिंगाचे प्रशिक्षण घेता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयांत कांय दीस गडगड घालत पावस हजेरी लायतलो जाल्यार फुडल्या 24 वरांत गोंयांत चडांत चड 28 आनी उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. हवामान खात्याचो हो अदमास. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळांत घेवयात जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.